नमस्कार, गोमतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पायणीवडो थिये बुट्टी सुमार 12 घरां हुंवाराच्या उदकान बुडली। बांदाच्यो गेटी बंद केल्ल्यान घरांनी पडले उदक, लोकांचे हाल। पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्गार पालसणां कोसळपाचे सत्र चालूच। नयबाग पोरसकडे मार्गार परतून कोसळ्ळे पालसण। संबंधीत कंत्राटदाराचेर करची कारवाय, काँग्रेसीची मागणी। प्रवाहाचे पळोवणेक लागून कर्नाटकाचे पितळ पडटले उक्ते, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। विजयाच्या कोतान पळोवणेचो गोंयाक जावचो ना कांयच फायदो। विधानसभा अधिवेशनात सरकार तशेंच मंत्र्यांक सोंपेपणान सोडचे नात। म्हादय कला अकादमी आनी शिक्षणीक धोरणां वेल्यान सावंत सरकाराक काडटले उजरावून, म्हणटात विरोधक। अधिवेशनात विरोधी आमदारांक प्रश्न मांडपाक दिवचो चड वेळ। कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेन विरोधकांची मागणी। सभापती म्हणटा वेळ वाडोवप शक्य ना। कला अकादमी जाल्यार भ्रष्टाचाराचे स्मारक। उण्या दर्जाच्या कामाक लागून काँग्रेसीन उक्तायली तिडक। सरकारान जारी करची श्वेतपत्रिका, केल्या मागणी। आता खबरो विस्तारांत। सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मंगळारा सकाळी नयबाग पोरसकडे महामार्गार आनीक एक पालसण कोसळ्ळें। ताका लागून ह्या रस्त्यावेली येरादारी पोरण्या रस्त्यावेल्यान घुंवडायल्या। हो राष्ट्रीय महामार्ग करपी MVR कंपनीच्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करचो म्हूण काँग्रेसीची मागणी। पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्गार पालसणां कोसळपाचे सत्र चालूच। फाटले 3 दीस सेगीत पडपी पावसाक लागून मंगळारा नयबाग पोरसकडे महामार्गार व्हडले पालसण कोसळ्ळे। कोसळिल्ल्या पालसणाची माती पुराय रस्त्यार आयिल्ल्यान हो मार्ग येरादारी खातीर बंद केला आनी येरादारी पोरण्या रस्त्या वयल्यान घुंवडायल्या। सेगीत घडपी ह्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। पेडण्याची परिस्थिती कितें आसा, पेडण्या आमच्या सरकारान आमकां पेडणेकारांक कितें दिला आणि पेडणेकाराच्या आमदारान पेडण्यासाठी कितें केला हेचे ज्वलंत उदाहरण हे। सगळ्यांनी ऐकले आसतले आमच्या आमदार आदी 2-2.5 वर्सां जाली ताका। ह्या 2.5 वर्सान आमदारान खूब कितें सांगलें। कितें सांगलें काय तो म्हणटा आपण CMA कडेन उलयता। एवरी टायम कसलो इश्यू आसूं कितें आसलो तर तो म्हणटा आपण CMA कडेन उलयता, सांज 5 पासून ना जाल्यार फाल्यां तुमकां रिजल्ट दिता। ही आतां 2.5 वर्सां आमी आयकत येयले। आता कितले फावटी CMA कडेन वयता म्हाका खबर ना, आनी कितली कामां करून हाडली हे आमच्या आमदारान दाखोवन दिवचें। कारण हे अशें म्हाका कित्याक म्हणचें पडलें, त्याच्या कालच्या बायटीचेर तेणी सांगला कितें म्हणून, हे जेन्ना ऑल बांदतना ती बारीक आसली म्हणून आपण CMAक सांगलें पण आपलें आयकूंक ना, किंवा त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या मनशांक। अरे हांव सांगता CM आमच्या गोंयचो, जे कोण कामगार आसात थंयसरले ते टेक्निकल मनीस ते आपापल्या हेतूर आसतले, पण ह्यो प्रॉब्लेम कोणाक आसलो, पेडणेकारांक। आमदाराचे कर्तव्य नासले कितें पेडणेकारांक लागीं करून बाबा ह्यो रस्तो हे आमी बांदकाम बंद करया म्हणून, हे सारकें करया ना जाल्यार अशें बारीक करून दिवया नाका म्हणून। हे इतले आमदाराक आमचें कळना। फूट CM, अरे CM ह्यो कोणूय वचूं शकता, CMाक बंधन येयना। कारण खंयचो माणूस गोंयचो CMA कडेन वचपाक अधिकार आसा, तो आख्ख्या गोंयचो CM आसा। तूं वचून पेडणेकारासाठी कितें करून दाखयलें आनी CMA कडसून कितें कितें कामां करून हाडली हे तुवें आमच्या पेडणेकारांक सांगचें। कारण हे जर तूं बांदकाम तेन्ना बंद करूं शकूंक ना, तेचो जो ह्या प्रकार घडला जेणे करून कितलीशीच हानी जावं शकता आसली, कितलेशेच लॉस जाता आसले। फायनान्शियल लॉस हे आमचे कश्टाचे पयशे जे टॅक्साचे ते गेलेले आसात, हे तूं आडोवंक शकूंक ना। म्हाका दिसता आमच्या पेडण्याच्या आमदाराक स्वता विचार करचो आणि त्याचे ठरवचे त्यांनी खरंच तो लायक आसा काय ह्या पेडण्याचो आमदार म्हणपाक। जर आसा तर त्यांनी कित्याक कामां करून दाखोवंक ना ती दाखोवची। सेगीत घडपी ह्या प्रकाराक लागून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान तिडक उक्तायल्या। हो राष्ट्रीय महामार्ग करपी MVR कंपनीच्या कंत्राटदाराक अटक करून ताका ब्लॅकलिस्ट करचे अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ट्विटावरवी केल्या।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत तिसऱ्या दिसा पावसाचो जोर पळोवपाक मेळ्ळो. उटंगराच्या पावसाक लागून थिये सुमार 10 ते 12 घरांनी उदक भरलें. दुसरे वटेन पेडणेचे कळशी न्हंयचें उदक चडिल्ल्यान पूल उदका पोंदा गेलो. ताका लागून कळशी मोपा गांवचो संपर्क तुटला. तशेंच दक्षिण गोंयच्या कितल्याशाच गांवांनी उदक सांचून राविल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. सेगीत पडपी मुसळधार पावसान थिवी वाठारांत मानस आशिल्ल्या कारणान उदकाची पातळी वाडली आणि सुमार 10 ते 12 घरांनी उदक भरले. उदकाक वचपाक मार्ग नाशिल्ल्यान थळाव्यां भिरांत पसरली. फुडाराक हुंवार येवचो न्हय ताका लागून पंचायत हाचेर बेगोबेग उपाय काडटली अशी माहिती सरपंच शिरोडकार हाणें दिली. पंच मांबा 2-3 फावटी येऊन गेला आमचो तेजे येना कितें सोल्युशन सांगला? त्याने ते आता मानशेक लागून ते ब्लॉक उत्तम सांगलेले न्हू ते माणूस हे झालं ते मानशेचे काम चलता आमी सांगला तेन आता मायकल तो पंच मेंबरान सांगला की सद्याक आमी अंडरवर्क चलता म्हणजे मनीस लायला थिंगासो त्याने ती दारां उकडपा तो कचरो हांगासर तो शिरकोता सांगले तुका लास्ट तो कचऱ्याक लागून तो कचरो थिंगासो शिरकोता ही दाराक तो सो ते बरोबर काडचे पडटा भुरग्यांक हांगला आनी किचो सामान दवरतले मागीर सगळे सामान आमचे जमनी राहा. हांगा पळयत जाल्यार खऱ्यानूच पट्टी पडल्या तांकां भायर सरपाक मेळना आमकां वचपाक मेळना आमच्या रिलेटिव्सां कडेन जाल्यार हे अशे प्रॉब्लेम. कितले लेवल आसा सध्या उदकाचो? इतके तरी जाला कमर मेरेन कमर मेरेन तरी आतां आनीक फुडें वयशे जाल्यार कमर मेरेन उदक आसा. ओके म्हणजे हांगासर घरां कितली आसा ही कमीत कमी? हांगा नियरली 6 to 7 हावजीस आसा. राती 4:30 फातोडेचेर उदक वाडलें आनी भितून येयलें म्हणजे घरान येयलें आमच्या उदक. आमकां रातचे खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आहा आनी आमकां त्रास जाता भायर सरपाक मेळना. प्लस स्कुलाक वयतल्या भुरग्यांक जाल्यार वचोंक मेळना. कामाक वयतल्यार आमकां भायर वचपाक मेळना आनी डेली निड्स आहा पळय आमकां ग्रोसरी जर कितें हाडूंक वयतल्यार मेळना. आमकां अशें भितून रावचें पडटा सारकें. आतां उदीक भरला न्हू आतां 2-3 दीस जाले आमकां आतां भायर भितर सरोंक कांयच मेळना. भुरग्यांकूय आतां खंय इस्कॉलाक वयतले जाल्यार वचोंक मेळना. कशें हाल जाले कितें हाडूंक वयतले शॉपार जाल्यार तें मेळना. दूद पाणी जायत न्हू हाडपाक भुरग्यांक खंय खंय वचोंक मेळटा. आतां चेडे न्हू तो वयरसून दोंगरार वचून ते काटे मारून वाट केले आनी चेड्याक घेवन दोतोरागेर गेलो. आमी आसा पायना वाडो टीव्ही हांगासर आनी हांगासर आमी पळयता की मानस आनी जे शेतान भरिल्ले उदीक आसा ते ओवरफ्लो जाल्ले आसा आनी त्याच कारणाक लागून हांगासर जे रस्ते आनी लोकांची जी घरां आसा थंय उदीक भरून साचलेले आसा. ह्या 3 दीस कंटिन्यू पावसाक लागून आनी उदीक जे भरला ताका लागून लोकांची जी हांगासर 10 घरां जी आसा त्या घरांनी उदीक भरलेलें आसा. लोकांची हांगासर जी गाडयो आसा 2 व्हिलर 4 व्हिलर तश्योच काल एक दीस स्कुलाक सुटी आशिल्ली आनी आयज परत स्कुलां स्टार्ट जाल्ली आसा. जी भुरगीं आसा ह्या गांवांतली ती स्कुलाक वचोंक पावली ना आयज आनी तशींच जी कामाक वचपी लोक आसात तेय खंय तरी आयज घरा आसा. लोकांची खूब हांगासर इनकन्विनियन्स जाता. घरांतल्यान जर भायर सरतले जाल्यार तांकां भायर सरोंक मेळना. सकाळची जी भायर सरोन जी बेजीक निड्स जे घरान वस्तू लागतात ती सुद्दां शॉपार वचोन हाडपा खातीर प्रॉब्लेम जाता. हांगासर कमीत कमी कमरे मेरेन जी लेवल आसा एक 2.5 ते 3 फीट अशें उदीक भरलेलें आसा. जर हो असोच कंटिन्यूअस पावस चालू उरलो जाल्यार लोकांच्या भितर हॉल जे लिव्हिंग रूम आसा थंय मेरेन सुद्दां उदीक पावूं शकता. मोपा कडशी हांगासर न्हंयक पूर आयिल्ल्यान ह्या भागांतलो मिनी पूल उदका पोंदा गेलो. थळाव्यांक पुलाच्या पलतडी वचपाक वाट बंद जाली जाल्यार शाळेत वचपी भुरग्यांची लेगीत गैरसोय जाली. माझ्या पाठीमागे दिसत असलेली ही कडशी नदी जी आम्हाला उन्हाळ्यामध्ये किंवा अन्य दिवसात आम्हाला जीवनदायिनी आहे, परंतु तिचा रौद्र अवतार जो आम्हाला पावसाळ्यामध्ये त्याचे परिणाम भोगावे लागतात ते आम्ही रविवारी अनुभवलेलं होतं. गेली बरीच वर्षे आम्ही हा त्रास सोसत आहोत, परंतु गेल्या रविवारी जे पाणी आलेलं होतं अंजुना भाटीवाड्यार शेतांनी उदक भरून शेतकारांक लुकसाण जालें.
मडगांवां दामोदर कॉलेजीच्या फाटल्यान पावसान भरिल्ल्या उदकांतल्यान एका पेट्याक वाचोवन उजो पालोवपी दळान पेट्याक जिवनदान दिलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हादयच्या मुद्द्याचेर कर्नाटकान जाल्लें आंदोलन पळयलें जाल्यार म्हादयच्या संरक्षणा खातीर गोंय सरकार योग्य दिशेन काम करता हें दिसून येता अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. पूण दुसरे वटेन विरोधक म्हणटात सरकाराक म्हादयचें पडूनच गेल्लें ना. प्रवाहाचे पळोवणेक लागून कर्नाटकाचे पितळ उक्ते पडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. तशेंच प्रवाहाचो निर्णय गोंयच्या हितानूच आसतलो असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो. कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमारा बेळगांवां गोंयची कदंबा बस आडावन निदर्शनां केल्ली हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. तांचें ते इन्स्पेक्शन करता गोंयांत आमी तांकां जाय तेजें इन्स्पेक्शन करचें. आमच्या टिमीचे जे मेंबर्स थंय म्हाका खबर ना तो फोटो थंयसर पिजून उडयता कोण जाळून उडयता म्हटल्या उपरांत आमी रायट ट्रॅकार आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कारण तांकां आतां तेंचे पितळ उगडे पडले म्हणटा पळय न्ही तर ह्या रिपोर्टा वयल्यान रायट पॉयंटार गेले आनी उदक खंय वयता तेंच्यांनी पळयलां. त्या खातीर आमी रायट ट्रॅकार आसा आनी इन्स्पेक्शनचो रिपोर्ट जो कितें आसा वॉट एवर द थिंग दॅट देम सबमीट द रिपोर्ट टू द हुएवर द ऑथॉरिटी आनी वेरेवर दे वॉन्ट म्हणजे कदाचित गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्टाकडे आमी प्रवाहाच्या बाबतीत आमी वेलकम केलां आनी प्रवाहाचें डिसिजन हें योग्य गोंया खातीर जातलें हाचो आमकां विश्वास. दुसरे वटेन विरोधकांच्या कोतान सरकाराक म्हादयचे पडूनच गेल्ले ना. प्रवाहाचे पळोवणेचो गोंयांक कांयच फायदो जावचो ना अशें विजय सांगता. दुसरे वटेन म्हादयच्या उदका खातीर कर्नाटकांत सगळे एकठांय लढटना दिसतात पूण गोंयांत मात परिस्थिती वेगळीच आशिल्ल्याचे वेंझी आनी युरी आलेमांव सांगता. पळयात. प्रवाहाचे मिटिंगेन गोंयची टीम आशिल्ली 30 जाणांची आनी कर्नाटकाची जी आशिल्ली 30 जाणांची. ताजेरूच कळटा तुका कितें तें. आनी ती मिटींग सुद्दां जाल्ली बेंगलोरांत. सो तूं पळय हॉस्टायल एनवायरमेंट 3 गव्हर्मेंट ऑफिसर ते थंय वतात आनी ते उलयतात आनी ते कितले गोंयांक डिफेंड करतले. ते भितर पका जावन बसले आसतले ते. हां तसले बसून जाता तें तशें बसून तूं म्हादय साल्वार करतलो. आनी मुखेलमंत्र्याचें आपलें कितें नांव हें केलें म्हणून मुखेलमंत्र्यान जस्टीस केली म्हणून न्ही. प्रवाह म्हणटा ताणें गोंयांक कांयच जस्टीस दिवंक ना. प्रवाह म्हणटे फक्त एसेंब्लीन एनावन्स करपाक आनी शो मारपाचें एक खेळणें आशिल्लें. प्रवाहाची इन्स्पेक्शन पावसान भर इतले व्हडले उटंगराच्या पावसान जावपाचेंच न्ही. तें गिमान जावंक जाय आशिल्लें. तुमी कळपाचें की खंय डायवर्ट जालां आनी कितें जालां. दे हॅव नॉट इवन लुक्ड एट दॅट इशू. वालोर न्हू तांकां जाय म्हणटा ते करताय न्ही. आमकां जाय म्हणटा आमी कितें करपाक जाय आशिल्लें. आमचें मत युनिटी ना. आमचें मत युनिटीच ना हिंगा. हे जे आहाय ते सगळे आपल्यागेले करपाक पेटोवन पडलो हय. सो ते आपल्यागे करतले त्या म्हादय साल्वार करतले. सो प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. दे आर बिजी एन्श्योरिंग दॅट दे डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ. हो सरकार असो जाल्लो आनी सरकार असो जाल्लो म्हूण आज म्हादया इश्यू आज ताऱ्यार पडना. देशाचे होम मिनिस्टर हेणें कितें स्टेटमेंट दिल्लो चीफ मिनिस्टरार कॉंग्रॅच्युलेट केल्लो. कित्याक लागून कॉंग्रॅच्युलेट केल्लो की बाबा तुवें गोंयची म्हादय विकली म्हूण. इलेक्शन रॅली ताणें सांगलो हा. मुखेलमंत्रीन आमी सांगलोलें की एक ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन प्रधानमंत्री बरें वचपाक जाय म्हणून. मुखेलमंत्री कर्नाटकाचो पावलो क्लियरन्स दिवपाक मुखार सरले. डायवर्जन जालें. आमचो मुखेलमंत्री कितें करता हो मोठो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या विधानसभा अधिवेशनात सरकार तशेंच मंत्र्यांक सोंपेपणात सोडचे नात अशें विरोधी आमदार सांगतात. संसदेत विरोधक जे पद्दतीन सरकाराक घाम काडटात तेच पद्दतीन आमी सावंत सरकाराक वडीत काडटले अशें तांचें म्हणणें. दिस टायम गोंयांत न्हू आख्खे इंडिये भर रुलिंगाक ऑपोजिशनाक आयकपाकूच पडटलें. कित्याक आनी पयलीं भाशेन आनी टायम ना थंय. आख्खे देशांत दाखयल्या दॅट ऑपोजिशन स्टँड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ नाव. आनी म्हाका सद्या ते सेंट्रल जो स्ट्रेंथ आहा ऑपोजिशनाचो तो पावर जो आहा तो आमकांय येयलो हिंगा आनी वी आर ऑल्सो गोइंग टू. असेंब्ली मातशी वेगळी आसतली. एपाची वेगळी आसतलीच आनी म्हाका दिसता एवरीबडी इज गोइंग टू पुल आउट समथींग ऑर दी अदर. द फेलियर्स ऑफ द गव्हर्मेंट प्लस इंडिविज्युअल मिनिस्टर्सांगे जे हे करताय एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉ रिलेटेड ऑल प्रोटोकॉल जे हे फॉलो कोनाय आनी वायलेट कोताय दीज आर ऑल गोइंग टू बी एक्सपोज्ड. की देशान आनी गोंयान
तुमकां आतां संवय लागूंक जाय न्ही ऑपोजिशनाचे आयकून घेवपाक. वयरूय तांकां संवय नाशिल्ली 2014च्यान. आतां तेन्ना संवय तयार करची पडटली. तशी हांगाय बी तुमी संवय लागून घ्या. लोक तुमचेर व्हडलें बरें उलयनात आनी तुमी कितेंय तुमचो सक्सेस सांगा. म्हाका जे लोक ते जनता दरबाराक येतात ताजेर कळटा आमकां की लोक हांचेर कितले खूश आहात. पार्लमेंट इज द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द कंट्री. थंय जें कितें जाता ताजें रिफ्लेक्शन स्टेटीन दिसूंकूच जाय आनी तें दिसतालेंच. तें दिसतालेंच आनी तांकां संवय लागून घेवंक जाय तांगे आयकुपाक. द डिसेंटींग सायड म्हणटा ती डिसेंटींग वॉयस म्हणटा ताका आवाज आसपाकूच जाय सेशनाक. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें आनी कलाकारांनी मंगळारा कला अकादमीची पळोवणी केली. फाटल्या 2 दिसांत सेगीत पडपी पावसाक लागून कला अकादमीक परतून गळटी लागिल्ली. ह्या फाटभुंयेर ताणें कला अकादमीची पळोवणी केली. कला अकादमीचें काम सामकें उण्या दर्जेचें. नूतनीकरणाच्या नांवा खाला कोट्यांनी रुपयांची उधळपट्टी केल्या असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें केलो. ह्या कला अकादमीच्या कामाचेर सरकारान श्वेतपत्रिका जारी करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. कलाकाराक राग आयिल्लो आसा वी हॅव हायलायटेड आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कलाकारांक. आनी दीस शूड नॉट बी अ मॅटर ऑफ एनी इगो और शूड नॉट बी पॉलिटिसायज. द इश्यू इज दॅट टुडे द आर्टिस्ट आर इन डार्क. जेन्ना द ओरिजिनल सावंड दॅट वॉज डिझायन द ओरिजिनल सावंड वॉज डिझायन्ड फॉर तियात्रीस भाव फॉर जे नाटक जाता तांकां हो आज हिंगा सिनेमा भाशी हो सावंड सरावंड सिस्टम घातलेलो आहा. इट इज अ फेलियर इफ यू लुक एट द स्टेज द वे इट इज वायब्रेटिंग द वे द AC इज वायब्रेटिंग द वे when we went to the changing room or the green room थिंगा वयल्यान एक बेकिंग स्टेशन कसो केला. एक बटनाचेर म्हणजे सगल्या आमचे कलाकारां डायरेक्टरान सांगपाक जाय सगळे जे आमचे आर्टिस्ट आहाय ताका एक बराबरूच मेकअप कराय. एक बटना एक सगळे ऑन एंड बॉन एक बटनाचेर सगळे हें दिसता आनी जे हीट येता आमी थिंगा प्रॅक्टिकली 5 मिनट्स आशिल्ले 5 मिनटां इतली हीट. सो बेसिकली एब्सोल्युटली दिस थिंग दे सीम्स टू हॅव डिस्ट्रॉयड कला अकॅडमी. Now the executing authority seems to be PWD. Department need, we will definitely raise this in the assembly as well. But ताबडतोब म्हाका दिसता हे white paper हेजे release जावपाक जाय. तर this is a murder and seems to be a monument of corruption. येवपी पावसाळी अधिवेशनात विरोधी आमदारांक तांचे प्रश्न मांडपाक वेळ वाडोवन दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी मंगळारा जाल्ले कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेन केली. विरोधकांनी जरी वेळ वाडोवन मागलो तरी तो मेळचो ना. ह्यान पयलीं जशी विधानसभेची सत्रां चलताली तशीच चलतली अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी स्पश्ट केलां. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन दोळ्या समकार दवरून मंगळारा विधानसभेच्या कामकाज सल्लोगार समितीची बसका जाली. हे बसकेत विरोधी आमदारांनी कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो तशेंच मागण्यो केल्यो. विरोधी आमदारांचो प्रश्न मांडपाचो वेळ वाडोवन दिवचो, प्रश्नांची जाप 48 वरां पयलीं मेळपाक जाय, तशेंच 5 वर्सां परस चड वर्साचो डेटा मेळचो अशी मागणी तांणी केल्या. आमी आमगेली ऑब्जेक्शनां फायल केली. ऑब्जेक्शन इन द सेन्स आज जेन्ना 27 आमदारां मध्ये 27 आमदार 12 मिनिस्टर एकलो स्पीकर आनी चोयल्यार almost 20 MLAs have questioned this government. That means this government, there is absolutely no credibility. There's a failure in the administration. Number 2, जे data amka meta for only 5 years, we question that we have to get more data. We requested the speaker. जी bill जी येता है, the way they are bulldozed. Bills are bulldozed within 24 hours, 48 hours discussions take place. बिजनेसाचो जो रूल बूक हा रूल बूक फॉलो करनासतना आज जायते डिसिजन आसा. सो हेज विरुद्ध दीस पॉयंट ऑल्सो वी रेज्ड. ऑपोजिशनाचे आज हो सरकार, दीस सरकार हेज फेल्ड. दीस इज अ सरकार नोन फॉर लिकेजीस एंड दे हॅव बेसिकली फेल्ड. So with several issues and questions that we have raised in this during question hour, you will see कि आमका reply सारखे दिना. वॉल्युमनसाच्या नावान पेन ड्रायव्ह प्रोवायड करना. सो 48 hours मध्ये आमकां आन्सर येवपाक जाय. वेन वी आर सपोज टू स्टडी दीज आन्सर, वी स्टडी दीज अप्रोचीस. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड that the speaker not to suspend under 306 suspension of rules जाता and then might जायते भाशेन बुलडोज करता. पण BSc एक मेजर इशू म्हणटा की
ऑपोजिशनाक टायम ना. लिस्टेड BSCचो जो बिझनेस हा तोच उरतलो काय तो वाडटलो. फॉर एक्झाम्पल हांगा तुमी लेजिस्लेटीव बिझनेस ही बिलां आसात आनी फायनान्शियल बिझनेस ही बिलां आसात. आतां काल टुरिझम मिनिस्टरान अनावन्स केल्लें आहा की आपलें टुरिझम बिलूय येतलें तें हांगा खंयच ना. पण तेणी ऑलरेडी ओपन केले ते सजेशन. ना. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ रूल that says that when the house is in session, you cannot ask anything from the public. Public suggestion, objection, session on असताना तुझ्या मागून जायना. पब्लीक फाल्यां तुका दिवपाक शकता आनी गाडी मारून शकता. ती ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जायना कित्याक तुवेंच ती सजेशन मागिल्ली आहा. सो तशें जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार हे कायदे बिदे कांय फॉलो करना. सो हांवें तांकां पयलो पॉयंटेड क्वेश्चन केल्लो की आनी असलें कितें नवें येतलें. भुमिपुत्राचें स्टायलींग रातयां येवन पास करून उडोवप असलें बी येवपाचें आहा काय म्हणून कळ्ळें तुका ना. सो तांणी म्हणलां आतां मेरेन तरी ना म्हणून. दुसरें म्हणटा तें आमी वी वर आस्किंग अबावट पर पार्टी कितलें उलोवंक मेळटलें. इतले मजगती अधिवेशनात प्रश्न मांडपाक वेळ वाडोवन दिवचो म्हणून विरोधकांनी केल्ले मागणेक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिल्या. ह्यान पयलीं जशें विधानसभा अधिवेशनाचे सत्र चलतले तशें हे फावटूय आसतले. दर एका पक्षाक आपले प्रश्न मांडपाक अर्द वर मेळटा. तातूंत आनी काय बदल जावचो ना म्हणून सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगले. रुटीन द बिझनेस एडवायझरी कमिटी जे आमचे 18 दिसांचे असेंब्ली आसा ह्या असेंब्लीचें जें कामकाज आसा ताजेर डिस्कशन चर्चा करून जे आसा न्ही सगळ्या पार्टीचे लोक आसता भायर तांणी मान्यता दिवप आनी तें रुटीन आसा की त्यामुळे आज ती मिटींग जाली आनी चर्चा बरीच जाली आनी त्या चर्चेंतल्यान कांय विशय आसा न्ही ताका मान्यता दिली. विशय ते अजून विधेयकां कितें ते आत्ता करचे ना पण ते विधेयक आसतली बाकी सगळें जे रुटीन जें आसा क्वेश्चन जर आसतलो कितले हे आसतली म्हणजे कॉलिंग एटेन्शन आसतली ह्या सगळ्या विशयाचेर जे जे दैनंदीन डेली जे विशय आसता त्या विशयाचेर एक बल्क 18 दिसांचे कामकाजा संदर्भात चर्चा जाली. सर ऑपोजिशनान टायमींग मागला. पार्टी वायज पळोवपाक गेल्यार टायमींग कमी दिला अशें म्हणटा. पळय एक लक्षात धरपाक जाय तुमी फाटली असेंब्ली पळयता आनी आतांची असेंब्ली म्हणजे आतां पर्यंत आमी खंयच्याच हाका पार्टीक कमी टायम दिला अशें ना. की हाजे पयलें प्रताप सिंग राणे जेन्ना स्पिकर आशिल्ले त्या वेळाचेर डॉट म्हणटा ती 7 वरांचेर असेंब्ली सोंपयताले म्हणजे लेंथी जेन्ना हें आसता त्या वेळाचेर हे सगळ्या लोकांनी आमी पळयल्लें आसा. आनी त्यामुळे प्रत्येक पार्टीक जे आसा न्ही आमी हाफ एन आवर दिवपाचे फाटलेय दिल्ले आसा आनी आतांय ताका मान्यता दिल्ली आसा. आतां डिमांड जरी आसता की 1 वराचो डिमांड जरी आसता ताणें आमी जशी फाटी चलतली तसोच प्रकारे चलतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर पर्वरेच्यान विनायक सावंत. सिप्ला कंपनीन काम करपी गोंयांतल्या कर्मचाऱ्यांची सिक्कीम ह्या राज्यात बदली केल्या. ह्या कंपनींतल्या फकत गोंयकार कर्मचाऱ्यांक कंपनीचे उच्च अधिकारी छळ करतात असो आरोप सिप्ला कंपनीन काम करपी कर्मचाऱ्यांनी केला. बडटी आनी पगार वाड दितना भेदभाव करतात देखून ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी चवकशी करची अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या. हे सिप्ला भितर आमचे गोवन भुरग्याक खूब त्रास करपाक लागलात. सो ऑलमोस्ट ऑल 95% भुरगीं भायली आसात. ओन्ली 5% इन प्रोडक्शन ती गोवन आसात आनी ते ऑलमोस्ट ऑल 100% मॅनेजर आसा ते भायले. डिपार्टमेंट हेड भायले, युनिट हेड भायले आनी ऑलमोस्ट ऑल सगळेच भायले आसात. सो HR बी आतां सगळे भायलेच जालात. ताका लागून गोवन भुरग्याक ना आमी इंटरव्यू आपयतात ना आमी इंटरव्यू घेतात ना इंटरव्यू घेवन तांकां एम्प्लॉयजाक फिक्स जॉब दितात. सो सगळे जे एम्प्लॉईज आसात ह्या दिसांनी सगळे जे 99% म्हाका दिसता भायलेच भुरग्याक घेता आसात. सो गव्हर्मेंटाक हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. लास्ट टायम गव्हर्मेंटान एक्शन घेतिली जाल्यार थोडी फायन मारिल्ली जी कंपनी खातीर फायन मारिल्ली जाल्यार हे कंपनीक फायन मारले म्हणून हे केन्ना म्हाका दिसना की स्टॉप जातलें अशें. मॅनेजराचेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. आपले भुरगे हाडपाक आपले गांवचे भुरगे हाडटात आपले भुरग्याक आपले रिलेटिव्स हाडटात तांकांच रेटींग दितात. प्रमोशन जाल्यार तांकां दितात. प्रमोशन आमचे 10 वर्सां जाली भुरग्याक तांकां प्रमोशन ना जाल्यार तेंचे भुरग्याक 4 वर्सां 5 वर्सां भितर तांकां प्रमोशन मेळटी आसा. आनी सॅलरी इन बिटवीन तांची सॅलरी बी वाडोवन दितात. इन्क्रिमेंट्स सोडून आनी एक्स्ट्रा सॅलरी वाडोवन दितात तांकां कित्याक तेंचे भुरगीं आसता ती. सो हेच कल्चर चलीत आसा. फाटी लागून हीच चेंज चलीत आसा. ते जे कोण हायर लेवलाक गेले आसा जे युनिट हेड्स आसूं जावं डिपार्टमेंट हेड आसूं ते चेंज जाल्ली आसा तेंचीच आनी तेंचेच भुरग्याक तेमी आनी चेंज घेवन वट्टी आसात की असिस्टंट मॅनेजर जावं सिनियर एक्झिक्युटीव ते आपल्या मनशाकच फुडें घालते आसात. आनी जे कोण गोवन आसात तांकां 10 वर्सां जाल्यार बी तांकां प्रमोशन ना इन्क्रिमेंट ना चड अशें.
तर सिम्पली तांकां एक अशें 2000 जावं 3000 मंथली इन्क्रिमेंट दितात आनी तांकां थंड दवरतात आनी तेंच्या भुरग्याक मंथली 7000 8000 अशी इन्क्रिमेंट जाती आसा. सो हेजे बद्दल गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालपाचें आनी हे गव्हर्मेंटाक CM सरा कडेन बी हांव रिक्वेस्ट करता आनी लेबर मिनिस्टरा कडेन बी रिक्वेस्ट करता की तुमी इन्क्वायरी करपाची आनी हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. हांव गेले 3 वर्सां शिपलात काम करता आनी शिपला HRान म्हाका फोर्सफुली सिक्कीम ह्या जाग्यार ट्रान्सफर केलेलो आसा आनी हांव शिपला HRा कडेन रिक्वेस्ट केलो की हांव थंय वचपाक एबल ना म्हणून घेवन तरी सुद्दां आमकां फोर्सफुली थंय सिक्कीम ह्या जाग्यार ट्रान्सफर करता आनी हांव गोवा गव्हर्मेंटा कडेन कायंडली रिक्वेस्टेड करता की हो ट्रान्सफर म्हाका थांबोवपाचो आनी म्हगेले जे लायफांत प्रॉब्लम जाता ताका तुमी सगळ्यांनी धीर दिवपाचो म्हणून सगळे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता. आनी जे आतां शिपलान ट्रान्सफर करपाचें हे चलो लागला हे सगळे भुरग्याक अशेंच सगळ्यांक आतां म्हाकाय ट्रान्सफर केले आनी अशी धमकी दिता की जे भितर मॅनेजर्स आसा जे हायर मॅनेजमेंट HR आसा ते अशे भुरग्याक हे दिता सांगता की तुमी आनी भुरगे हे करतले आनी ट्रान्सफर करतले भुरगे म्हणून. आनी हे गव्हर्मेंटाक हांव कायंडली रिक्वेस्ट करता की जे हांगासरले भुरगे आसा तांकां भायर धाडपाक चिंतू लागला आनी मजबुरान तांकां जॉब सोडपाक तेमी हे करता कितें करता म्हणल्यार मजबुरान जॉब सोडपा खातीर हे भायर ट्रान्सफर करून लायता. आनी एकदां सांगता हांव गोवा गव्हर्मेंटाक की तुमी कायंडली मागीर हे ट्रान्सफर थांबोवपा जाय म्हणून. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत 27 मतदारसंघांत जैत जोडटले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. लोकसभा वेंचणूक ही विधानसभेची तयारी आशिल्ली आनी लोकसभेंत उत्तरेंतले 16 आनी दक्षिण गोंयच्या 11 मतदारसंघांत भाजपाक भोवमत मेळिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. ते भायर सांतांद्रे आनी सांताक्रूज मतदारसंघांत कांय मतांच्या फरकान गेल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. एक गजाल विसरू नाका, आमकां जो कोण मेळटा तो आमी ज्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान ज्यांच्या घरा कडेन वयतले तांकां धन्यवाद म्हणात. तुम्ही मतां मारले म्हणून तर आमी 2 लाख क्रॉस करपाक शकले. म्हणून प्रत्येक ज्याच्या घरा कडेन जो मेळटा हल्ले जरी आसत जाल्यार थँक्यू धन्यवाद हे म्हणपाक विसरू नाका. सगळ्या जाणांक न चुकता म्हणजे वयलो कार्यकर्तो सकयल्या कार्यकर्त्याक, सकयलो कार्यकर्तो तेज्या सकयल्या कार्यकर्त्याक किंवा वयलो कार्यकर्तो ज्या वोटाराक मेळटा जेन्ना मेळटा कोणी जरी म्हटलें मातशें चुकलें न्ही हल्ल्या कांय हरकत ना, थँक्यू धन्यवाद. तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य आसतो, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसतो म्हणून हांगा पर्यंत पावले आमी. आनी प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून सुद्दां धन्यवाद जेन्ना म्हणूंक मेळटा तेन्ना म्हणात आनी म्हणपाची गरज आसा. येता त्या 27 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 100%. आमी उत्तर गोंयांत 16 मतदारसंघ जिखल्या, 4 मतदारसंघांनी आमी हरल्या आनी दक्षिणेत आमी 11 मतदारसंघ जिखले. कितले? 11 मतदारसंघ जिखले. ऑल टुगेदर जाता कितले? 27. हांवें 22 कितें सांगलेले? 22 22 प्लस आनी 27 हांव परत एकदा सांगता 27. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.